श्रद्धा हो तशें थंयसर पयले तुमी त्या सायडीच्यान गेले. मागीर आमी आंबोलीनूच आनी एक फेमस स्पॉटार गेली आनी तें म्हणजे हिरण्यकेश्वर टेंपल. खूब सुंदर आशिल्लें तेंय बीन देवूळ आनी थंय पूण वचपाक न्ही रोड मातसो असो खूब नॅरो आसा. समोरच्यान जर गाडी आयली जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता, बट क्लियर आसा रोड. मातशें अशें जंगल टायपूच आसा, पण रोड न्ही मातसो खडबडीत आसा थंय. पावली आमी थंय देवळा कडेन, पण देवळा कडेन वचपाक न्ही मातशें चलून वचचें पडटा. सो आमी आमची गाडी हांगाच पार्क केल्ली आनी सांगपाचें म्हणल्यार थंय खूब लोकूय बीन आनी लोकूय येताले, म्हणजे ट्युरिस्ट बीन खूब लोक येताले थंय. फेमस प्लेस आसा ती. मागीर असो एक थंय ब्रीज आसा वचपाक. उदक सद्या नाशिल्लें थंय तितलें, मे बी पावसान भरता आसतलें थंय, पण असो वचपाक तो बरी वाट आसा वचपाक, कांय प्रॉब्लेम ना, स्ट्रेट वचपाचें. हांगा अशे स्टेप्स आसा वयर चडपाक. चड ना, मातशें आसा. आनी हें तें देवूळ, सुंदर देवूळ. फुडें एक तळी बीन आशिल्ली थंय. हें देवूळ न्ही थंय मेन म्हणजे हें शंकराचें देवूळ आसा. आनी तें देवूळ न्ही अशी ही एक केव आसा. केव म्हणजे गुहा. सो गुहेन आसा हें देवूळ भितर. सो आमकां ते भितर वचपाक मेळूना गुहेन. अशी भितर आसा ती, खूब भितर आसा. आनी हें भायर अशें देवूळ आसा. आनी फुडें अशी एक तळी आशिल्ली थंय न्ही ती आय थिंक ती विश वेल आशिल्ली. हांगा शंकराची पिंडी आशिल्ली भितर. आनी ही हिरण्यकेशी देवी, ही विश वेल. थंय न्ही खूब कॉयन्स उडयल्ले, सो आमकां दिसलें एक्चुली आमकांय दिसलें ती विश वेलूच म्हणून. एंड ही एक मेस्मरायझींग सिनरी, मेस्मरायझींग क्लायमेट ऑफ आंबोली. सो ह्याच क्लायमेटीक पळोवपाक खातीर आमी थंयच्यान बेगीन भायर सरलीं, बिकॉज एकदां जर रात जाली जाल्यार मागीर कांयच पळोवपाक मेळचें नाशिल्लें. सो इतलें धुकें पडलेलें, म्हणजे सारकें थंड आशिल्लें थंय वातावरण. खूब बरें दिसतालें पळोवन सारकें. आनी मागीर फायनली मोस्ट अवेटींग स्पॉट ऑफ आंबोली तो म्हणजे आंबोलीचो वॉटरफॉल. सो आमी हांगा वयर चडटालीं. हो व्हिडियो एक्चुली स्लो मोशनान काडला आमी, बट उदक आशिल्लें तितलें कमी बीन नाशिल्लें आनी चडूय बीन नाशिल्लें. आनी थंड वारें मारतालें थंय. उदकूय खूब थंड आशिल्लें. हो वॉटरफॉल पळयता न्ही जाल्यार पावसानूच येवपाचें, कित्याक पावसान खूब उदक भरता हांगा.
म्हणजे व्हडलो वॉटरफॉल पडटा हांगासरल्यान. हांव हो व्लॉग हांगाच सोंपयता. सो तुमी चॅनलार जर तुमी नवीन आसा जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात म्हजो चॅनल. फुडें तुमकां अशेंच बरे बरे व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले म्हजे. आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. बाय बाय. लव यू ऑल.